प्री बजेट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन सांगितले आज प्री बजेट मीटिंग आम्ही सगळ्या कॉर्पोरेशना वांगडा फर्स्ट टाइम चेअरमॅन मेंबर सेक्रेटरीज तांचे अकाउंट ऑफिसर्स किंवा अकाउंटंट मॅनेजिंग डिरेक्टर्स हांच्या बरोबर दवरलेली. ऑलमोस्ट सरकाराची सगळी कॉर्पोरेशन्स त्या मिटिंगे खातीर हजर आशिल्ली. प्री बजेट एक्सरसाइज जो आम्ही आमच्या HOD सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स हांच्या वांगडा केला, सेम एक्सरसाइज आम्ही कॉर्पोरेशना वांगडाय केला. कॉर्पोरेशनाक स्ट्रिक्टली आम्ही डिटेल प्रेझेंटेशनय दिले की पयले फावटी बजेट कितें, रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स कशा पद्दतीन येवपाक जाय आनी एक्सपेन्सिसाचेर तुमी कसो कंट्रोल दवरपाक जाय. हे करता आसतना सगळी कॉर्पोरेशन स्वयंपूर्ण कशी जावची हाजेर तेंच्यांनी भर दिवचो पडटलो. एक्झाम्पल दिता आसतना तांकां हांवें EDCचेय दिले. EDC सारकेले कॉर्पोरेशन जे सेल्फ सस्टेन स्वयंपूर्ण जाले आनी खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. जाल्यार GSIDC सारकेले कॉर्पोरेशन आमचे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेरूय स्टाफ आसून एफिशियंटली कशें काम करता. दुसरे सगळ्यात लेट फॉर्म जाल्ले ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ज्याच्या कडेन आज 8,500 स्टाफ आसा. हाज्या पयलीं केन्नाच म्हणजे हाऊसकीपिंग, सेक्युरिटी हाज्या सारकेले भुरगे हे गोंयांतले लोक काम करिनाशिल्ले. बट आज ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता आनी तेंय कॉर्पोरेशन आमचे स्वयंपूर्ण जाले कारण सर्विसीस दिता आसतना. द सेम लायन बाकीच्या सगळ्या कॉर्पोरेशनांनी जर घेतली जाल्यार ती कॉर्पोरेशनां सेल्फ सस्टेन जावपाक शकता, स्वयंपूर्ण जावपाक शकता. खुबशे कॉर्पोरेशनांक गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे ग्रँट्स मेळपाक शकता, बट ती कॉर्पोरेशनां केन्नाच गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे ग्रँट्स घेवपाक प्रयत्न करिना. तांच्यांनी म्हणजे OBC कॉर्पोरेशन, ST कॉर्पोरेशन, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हांच्यांनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या ग्रँट्साक अप्लाय करून सुद्धा सेल्फ सस्टेन जावपाचो तांकां स्कोप आसा. खुबशा कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आमी लोन दिता, बट ती रिकवरी करिनात ही कॉर्पोरेशनां. तांकां पडलेलेच ना. सरकाराचे पयशे आसा, काडटा, लोन दिता, परत तेजी रिकवरी कोण करूंक बसना. सो दॅट ते तांकां क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिला. इवन दो त्यांच्याकडे असलेली ग्रँट्स आणि FDs ते खंयच्याय बँकेनी डेपॉझिट दवरता, ताजेर त्यांचो कंट्रोलूच नासता. परत खुबशे सारकेले म्हणजे गोवा, म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे गोवा डेअरीचे 10 कोटी रुपया प्रमाणे बुडले सुद्धा. हय, त्या खातीर तांकां हेज्या फुडें PFMS म्हणजे पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम रुल्स फॉलो करचे पडटले. ओके, आणि ते फॉलो करपा खातीर म्हणजे तांच्यांनी जर आपल्यो रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स वाडयल्यो ना, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणून सांगता हांव की PDS जो आहा पळय न्ही, हे आपले 5 रुपया फॉर्मा खातीर दिताले. ते गेली कितलीशीच वर्सां, 10 वर्सां जाल्यार तेंच्यांनी चेंजीस करूंक नाशिल्ले. आतां लोक 50 रुपया फॉर्माक दिवपाक तयार आसा. जेणे रेव्हेन्यू रिसिप्ट वाडोवपाक जाय तेंच्यांनी रिफॉर्म करचे पडटले. ते करपा खातीर तांकां क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन्स दिला आनी तांकां कंप्लिटली बजेट हे तेंच्या रेव्हेन्यू रिसिप्टाचेरूय आसतलें. द सेम वील इम्प्लिमेंट फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी. इवन दो ग्रँट इन एड इन्स्टिट्यूशन्स जे आसा पळय न्हू, तांच्यांनी सुद्धा ही सगळे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सबमीट करप. आम्ही आजचे जे बजेटान डिसिजन जाले तातूंत हेड्स, सॅलरी हेड्स वेगळो आनी बाकीचो हेड्स, मेंटेनन्स हेड वेगळे, हे हेड क्रिएट केला सो दॅट तांकांय स्पेंड करता आसतना खूब बऱ्या पद्दतीन आमच्या लक्षांत येतले. आणि खास करून परत ट्रायबल ग्रँट्स म्हणजे आमी ताका म्हणटा की ट्रायबला खातीर बजेट जो स्पेंड करपाक जाय, कॉर्पोरेशनाच्या मार्फतूय बी ट्रायबला खातीर आमी बजेट स्पेंड करताले, बट हे दाखयनाशिल्ले. म्हणून तांकां क्लियर कट आमच्या फायनान्स सेक्रेटरी, एज अ जॉयंट फायनान्स सेक्रेटरी ह्या सगळ्यांनी बजेटाचेर प्रेझेंटेशन तयार केलें. ते प्रेझेंटेशन दिलां आनी ताज्या उपरांत तांकां वांगडा डिस्कशन केलें आनी ताज्या उपरांत हांवें तांकां टॉक दिलो. हाजेर सगळ्यांचेर तांकांय पटलां की आपूण कशा पद्दतीन आपले कॉर्पोरेशन्स हे खूब बऱ्या पद्दतीन चलोवपाक शकता, हे तांकां पटलेलें आहा. पयले फावटी तेंच्यांनी आपले कॉर्पोरेशन सेल्फ सफिशियंट जावपा खातीर ते सगळे जाण काम करतले. म्हाका दिसता की फुडल्या फायनान्शियल इयरांत आमकां खूब बरे रिफॉर्म्स ह्या कॉर्पोरेशनांचेर मेळटले. ते घेताले ते बेश्टे अननेसेसरी स्टाफ भरती, तांकां तेंय सांगलां गोंय हे पुराय सगळ्या राज्यापेक्षा पीपल आनी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज रेशियो जो आसा पळय न्ही, हो हायेस्ट आसा. तोय बी आमकां कंट्रोलान दवरपाक जाय. त्या खातीरय बी म्हाका दिसता कॉर्पोरेशनांनी अननेसेसरी फुगीर भरती स्टाफाची करची न्ही, हे तांकां सांगलां. इवन दो
गोवा डेरी संजीवनी ही सारकेली सगळी कॉर्पोरेशन हे तर गव्हर्मेंटाचेरूच डिपेंड आसतली. खरें ती सेल्फ सफिशियंट जाव येता, बट ते तेंच्यांनी आतां म्हाका दिसता निदान ते प्रयत्न जे आसा पळय ते करतले हाची अपेक्षा करून तांकां अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या पद्दतीन तांकां हो पुराय प्रोग्राम जो आसा हो तांकां दिल्लो आसा. ह्यो स्टील ऑफ द ओपिनियन फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें पळय जी कॉर्पोरेशनां चलना ऑफकोर्स म्हाजें तर सरळ म्हणणें आतां ती तांकां क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिला, जी चलत ना जाल्यार ती दवरून फायदो कितें म्हणून तांकां सांगलां की तेंच्यो ग्रँड सुद्दां ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो कमी केल्यो वयतल्यो, कापल्यो वयतल्यो आनी इन फ्युचर चलना आसत त्या कॉर्पोरेशनाचो जर कांयच सरकाराक यूज ना जाल्यार दवरून फायदो कितें आहा. म्हणजे कॉर्पोरेशन बंद करता. कसली कॉर्पोरेशनां येयल्या नजरेची सामकी लॉसान आत्ता सांगात जाल्यार ते भियातले म्हणून तुका सांगना हांव. पूण केटीसी दिसता सदांच पूण आयज बट केटीसी हे सर्व्हिस गिव्हिंग कॉर्पोरेशन आसा, ते एका आमी अजूनय बी स्ट्रेंथन करता आनी त्या खातीर वेगळ्यो बसीस सगळ्यो ज्यो घेवपाक जाय त्यो हे फुडल्या फावटी तुका केटीसी अजून लॉसान दिसचे ना. सर राज्यात किती महामंडळ आहेत सर आणि किती फायदे? टोटल कॉर्पोरेशनूय पळयत जाल्यार म्हाका दिसता मोर देन 35-40 बारीक सारीक धरून 35 to 40 कॉर्पोरेशन्स आसतली सगळी, म्हणजे जीईडीसी संजय स्कूल ही सगळी धरीत जाल्यार 35 to 40 सुमार आसा. बजेटारी प्रपोजल्स कॉर्पोरेशनाकडे मग एव्हरी टाइम कितें जाता ते 10% 20% वाडोवन आपलो दाखयताले. हे फावटी स्पेशल इन्स्ट्रक्शन कितें दिला की एक्च्युअल्स दिले. प्रत्येक फावटी प्रत्येक जाण आपलो पुराय स्टडी करिनासतर 20% फाटले फावटी कितले दिले आमकां 4 कोटी दिले, हे फावटी 4 कोटी 50 लाख रुपया दी अशें करून धाडटाले. आपल्या हेडाचो विचार करिनासलो, युटिलायझेशनचो विचार करिनासलो, युसी सबमीट करिनासले. हे फावटी तांकां कम्प्लिटली स्टडी करून तुमचे फंड्स युटिलायज जाल्या काय ना, ओके सॅलरी हेड कितें आसा, बाकीचो तुमचो बाकीच्या हेडा खातीर कितले पयशे हाचो स्टडी करून प्रपोजल धाडपाक लायला. त्या ती बेश्टी फुगीर भरती करून दिले नंतर कट ऑफ केला आनी जर तेंच्यांनी फाटल्या 3 वर्सांक पयशे स्पेंडूच करूंक ना आसा 3 बजेटात जाल्यार तेंचे पयशे क्लियर कट केल्ले आसा. सो सगळो एक्सरसाइज पळयत जाल्यार तुमचे ह्या फावटीचे बजेट रिअलिस्टीक आसता सामकें. आमी फाटले फावटीचेच बजेट हे रिअलिस्टीक करपाचो प्रयत्न केला, फुगीर भरती करूंक ना. तर फाटलो बजेट फुगीर भरती केल्लो जाल्यार तो खूब व्हडलो बजेट जातलो आसलो. एव्हरी टायम बजेटान फक्त म्हणजे 20% वाड करूंक जाय म्हणून करूंक ना. फाटल्या फावटीच्या बजेटा सारखे हे फावटी बजेट हे रिअलिस्टीक बजेट आसतले आनी ते रिअलिस्टीक बजेट त्या खातीरच म्हणजे आमी इम्प्लिमेंट करपा खातीर एक्च्युअल बजेट जो आसा हो मांडपाचो प्रयत्न. फुगीर भरती म्हणत जाल्यार बर्डन चड पडटा म्हणजे गव्हर्मेंटाचेर. अननेसेसरी बेश्टो चड आसता. लास्ट इयर बजेट जी महामंडळ आहेत लास्ट इयर बजेट जरी असले तरी तुम्ही चालवणार का? बजेट लास्ट इयर म्हणजे कंपॅरिझन बेश्टी कॉर्पोरेशनां ती बंद करपाच्या विचारान ऑलरेडी सरकार आसा. सेकंड जो आसा आज आमी डेप्युटी कलेक्टर आनी तालुका नोडल ऑफिसर हांची मिटींग हांवें तेज्या उपरांत घेतली आनी तातूंतल्यान प्रशासन तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी म्हज्या सरकाराची 4 वर्सां पुराय जाता, मोदी सरकाराची 9 वर्सां पुराय जाता. हेज्या निमित्तान प्रशासन तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमचे डेप्युटी कलेक्टर आनी तालुका नोडल ऑफिसर ऑफ स्वयंपूर्ण गोवा हे तो कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाक लायला. तांची मिटींग घेतली आनी तांच्या बरोबर त्यांच्या तालुक्यात कोण मिनिस्टर वतलो आनी तांच्यांनी झेडपी पंच सरपंच लोकांक हे पब्लीक ग्रिव्हन्सीस आयकपा खातीर लोकांक आफोवपाक लायले सो दॅट ते तांच्यांनी कार्यक्रमाची वेवस्थीत आपल्या प्लॅनिंग केला, तयारी केल्या आनी तालुका नोडल ऑफिसरांनी स्वयंपूर्ण आमचे पयले फावटी प्रशासकीय अधिकारी IAS पासून IPS IAS हे सगळे ग्रामपंचायतींनी वयतले. पूर्ण वेळ शेनवार व एक ग्रामपंचायतीत सकाळी 10 पासून 1 पर्यंत ते घालयतले. पंचायतीच्या पंच सरपंच तालुका नोडल ऑफिसर यांच्या बरोबर ते उलयतले आनी स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम कसो चल्ला हो ते ऑब्झर्व करतले. ताच्या खातीरय बी तालुका नोडल ऑफिसरांची मिटींग घेवन बऱ्या पद्दतीत कार्यक्रम जो आसा तो तांकां इम्प्लिमेंट करपाक लायला आनी म्हाका दिसता प्रशासन तुमच्या दारी सरकाराचो 4 वर्सां आनी 9 वर्सां मोदीजीची केंद्रांतल्यो वेगवेगळ्यो योजना, राज्यांतल्यो वेगवेगळ्यो योजना ह्यो लोकांपर्यंत पावपा खातीर हो कार्यक्रम खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट जातलो. हितूर पब्लीक इन्व्हॉल्वमेंट ही खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. त्या खातीर डेप्युटी कलेक्टर आनी तालुका नोडल ऑफिसरांक सांगला की सगळ्या लोकांक ह्या कार्यक्रमात तेंच्यांनी इन्व्हॉल्व करून घेवचे जेणे करून लोकां मदीं अवेरनेसूय जातलो आनी कार्यक्रम खूब बऱ्या पद्दतीन पावतलो. आमदारांनी सुद्धा प्रत्येक पंचायतीतलो कार्यक्रम म्हणजे मंत्री येतलो तेन्ना त्या तालुक्यांनी तेंच्यांनी मंत्र्यांनी आमदारांनी प्रेझेंट रावचे आनी इवन दो ऑपोजिशन हो कार्यक्रम सरकाराचो म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो न्ही सरकाराचो कार्यक्रम त्या ती सगळ्या आमदारांक आमी सांगला
तुमच्या तालुक्यात जेन्ना मिनिस्टर येतलो तेन्ना तुम्ही त्या मिनिस्टराच्या ऑफिसांत म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांत प्रेझेंट रावचे आणि इवन दो दुसऱ्या दिसाच्या स्वयंपूर्ण गोवा प्रशासन तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमात आमदारान पर्टिक्युलरली आपली एखादी पंचायत चूज करची आणि सकाळी 10 ते 1 पर्यंत थंयसर आपलो जो टायम आणि आपल्या त्या पंचायतीन व्यवस्थितरित्या लोकांबरोबर वेगवेगळे कार्यक्रम लास्ट इयर बजेट अजून फुलफिल तुम्ही वयतले लास्ट इयर बजेट पुराय फुलफिल केल्ले आसा हांव प्रशासन तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमात हांव स्वता केप्यां ह्या तालुक्यात आसतलो सर हिंदी हिंदीत पण ना प्रशासन तुमच्या दारी जो कार्यक्रम हमने आज बजट के